त्यांना लोकांनी आवाज केला आमचे निर्देशन आमका जाय आमका जाय आमका जाय आमचे दायज आम्ही राखतले आयज आम्ही भाव आनी गांव भयणी आयज हे एनवायरमेंट जे डिस्ट्रक्शन जाला ते वाटोवपाक हो प्लॉट जावन आसा एक आश्विन होल्डिंग्स प्रायवेट लिमिटेड म्हणून हाचो सर्वे नंबर 208/1C 208/1C हा पयलीं आसलो 208 तातून ताची कितलीच मुणकरां आसा ह्या मुणकरांक तेणीन आजून पासून सेटलमेंट करूंक ना ह्या मुणकराचे जे डिमांड आसा बाबा तांकां आपणाच्यो वाटो जायो तेंचे कायद्यान तांकां जी वाट बसता एक्सेस जो बसता तो दिवचो म्हणून तांचो डिमांड आहा तो डिमांड तेणीन आजून पासून हें करूंक ना आनी आयज आमी ह्या सगळ्या गांवकारांच्या फाटल्यान उबे रावल्या आमी हाचेर कंप्लेनूय केल्लेलें आसा आनी सडनली काल आमकां कळोन येयलो की तेणीन सगळो लिंगड हो एक अशी हें आसा श्रब आसा ती केन्नाच कायदेशीर कातरूंक जायना आनी ताका कोणूच गव्हर्मेंट परमिशन किंवा फॉरेस्ट परमिशन दिवंक शकना हो लिंगड आयज तेंच्यांनी डिस्ट्रॉय केल्लो आसा तर तुमच्या दावे सायटीक जो पळय सँड ड्यून्स आसा तो उण्यांत उणे एज पर द रिकॉर्ड जो सर्वे जाल्लो आसा तेची हायट आसा 19 मिटर्स फ्रॉम द सी लेवल आनी जो आमच्या फाटल्यान जो हें आसा सँड ड्यून्स आसा तेची हायट आसा 14 मिटर्स आयज ही झाडां कातरली जो लिंगड कातरलो सगळे बायोडायवर्सिटी जी आसा ती डिस्ट्रॉय केली तर फाल्यां सकाळी तांकां हे सँड ड्यून्स आसा पळय ते जमीनदोस्त करपाक तांकां टायम लागचो ना तेन्ना आयज आमी हांगर येयल्लेले आसा हेचेर निशेध मारपाक आनी आमचें ऑब्जेक्शन आमी ऑलरेडी फायल केलां पंचायतीकूय दिलां CRZानूय दिलां आनी चीफ सेक्रेटरीकूय एक कॉपी दिला आतां चीफ सेक्रेटरीक दिवपाचें कारण कित्याक ताचेर कांय तेंचें इन्व्हेस्टिगेशन जायना एक NGTची ऑर्डर आसा आनी NGTची ऑर्डरीन गोवा गव्हर्मेंट जे ऑफिसीस आसा जे एनवायरमेंटल ऑफिसीस आहा तांकां एक इन्स्ट्रक्शन दिल्लेलें आसा क्लियर इंडिकेशन दिल्लेलें आसा जे पळय सँड ड्यून्स आसा बीच एरिया आहा कोस्टल एरिया जी आसा ताजे जे एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन जर जाता जाल्यार तेंच्यांनी इमिजिएट तेचेर एक्शन घेवपाची म्हणून अशें NGTन गोवा गव्हर्मेंटाक ऑर्डर दिल्या आनी ताका एक अंडरटेकिंग दी म्हणून NGTन सांगलेलें आसा पण NGTची ऑर्डर आसतना आमी अशें पळयता की कोस्टल एरिया फ्रॉम बागा टू सिकेरीम धर तूं किंवा अंजुना धर डिस्ट्रक्शन हें कंटिन्यू चल्लेलें आसा आतां हें डिस्ट्रक्शन कोणाच्या खाला हें चलता हातून कोण इनवॉल्ड आहा हाची इन्व्हेस्टिगेशन गव्हर्मेंटान सारकी करपाची गरज आसा आनी हांव मागतां जे ऑथॉरिटीज आहा जे आमचे पुलीस डिपार्टमेंट आहा तांकां मागता जे क्रायम डिपार्टमेंट आहा तांचे कडेन मागता की हाची पुरेपूर इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी हातून कोण इनवॉल्ड आसा आयज हें डिस्ट्रक्शन जालां तितून कोण इनवॉल्ड आसा पळय ताचेर लिगल कारवाई करून ताका पनिशमेंट करचो म्हणून त्या वतीन हांव आयज एक मागतां आनी हांगर ह्याच्या फुडें एक शिटकावणी दिता हांव कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी फोरम आमी हेच्या पयलीं एनवायरमेंट प्रोटेक्शनाक उबे रावलेले आसा आनी आमी प्रोटेक्टूय केल्लेले आसा काही रस्ते बागान एक रस्तो केल्लो तो सुद्दां आमी 300 मिटर काडून उडयल्लो आसा आनी कायद्यान बाय फोर्स आमी करूंक ना हाचेरूय हेच्या फुडें एक शिटकावणी गव्हर्मेंटाक
की याच्यामध्ये कोस्टल एरिया फ्रॉम बागा टू सिग्गेरीन कितें डिस्ट्रक्शन जालें इन अ NDZ एरिया, the CCF will be always a forefront to file the cases. आणि अशें पळयतले आमी की बाबा तें डिस्ट्रक्शन फुडें आमी केन्नाच करूंक दिवचें ना. Have you informed local panchayat, or do you think local panchayat is involved in this matter? कंप्लेन ऑलरेडी फायल केल्या आणि आमी आमकां एक इन्फॉर्मेशन कसलेंच येयलें एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शन जाता म्हणून वेरी नेक्स्ट डे आमचे कंप्लेन वयता टू द रिस्पेक्टीव ऑथॉरिटीज. आणि आमचें जें काम आसा तें आमी कंटिन्युअस दवरलां. तशी आमी खूब कंप्लेनांनी फॉलोअपय केला आणि आमच्यो CRZ केसी आमी अटेंड करता. हे आमी येयला चीफ सेक्रेटरी, मेंबर सेक्रेटरी CRZ आनी विलेज पंचायत. तशेंच आयज आमकां दिसलें की बाबा एक आमी काल पुलीस हांगर येवन गेल्या. आतां पुलिसांची हें खऱ्यांनीच तें सिरियस आहा एक्शन घेवपाक काय बेश्टे फटाशो मारून हांगर बेश्टे हें करून देखावो करून परत गेल्या काय म्हणून आयज आमी मुद्दाम एक डिसायड केला, एक डेप्युटी कलेक्टर म्हापसा आनी दुसरे कलांगूट PI आसा आमचो तो रापोस, तेजे कडेन लास्ट टायम हांव उलयल्लो हें एनवायरमेंट प्रोटेक्शनाच्या बद्दल. हें ताका आयज दिता. हाचेरसून आमी फुडें फॉलोअप करतले बाबा तो खऱ्यांनी तेचेर एक्शन घेता काय म्हणून. कित्याक बायोडायवर्सिटी जे डिस्ट्रक्शन आहा इट इज क्रिमिनल ऑफेन्स एज पर द लॉ. आनी पुलिसांकूय हेचो हें येता तेन्ना पळोवया आमचो PI रापोस हेचेर एक्शन घेता काय घेयना पळय तें. काल हांव हांगा येयल्लो पोर मिस्ता ते काल म्हाका उगडासूय ना डिस्ट्रक्शन चालू आहा सगळ्या गोंयांक अँड दीस इज रिस्पॉन्सिबल द प्रेझेंट गव्हर्मेंट. दे डोंट केअर अबाउट द एनवायरमेंट, दे डोंट केअर अबाउट गोवा, बट दे ऑलवेज टेलिंग अस टॉल स्टोरीज. नाव while this destruction is going on, Panchayat appears to be blind. Mamledar, I don't know what has happened to him. I'm wondering who is in charge of Goa. Whether it is all these businessmen who want to destroy our vegetation, cut our hills, or whether it is the present Pramod Sawant government. आणि अनेकूय सांग सोदता इलेक्शन टायमाक खूब जाणां त्या पार्ट्यो भायर सरलेले आहा टू सेव गोवा. प्लीज, if you want to save Goa, come and save us first before you ask us for our votes. आमी आयज हांगासर खोबराडे आसा. हे पळय डिस्ट्रक्शन जालां ताचेर झुजपाक हांव सरकाराक एकूच विचारूंक सोदता, सरकारान लॉज कात जात सगळी सोडली काय? हे पळय जें घडटा तें कोणाकूच कळना. आमी आमचे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह जो ह्या वॉर्डाचो आहा ताका काल टेलिफोनिकली आमी विचारलें, हें पळय तुज्या वाड्यान पळय घडटा तें तुका खबर आहा? तो आमच्या प्रेसिडेंटाक सांगता तूं बरोवन घाल म्हणून. हे पळय जो लोक आयज हांगासर एकटोला पळय तो तुका वोट घालून तुका निवडून हाडूंक ना, आनी जेन्ना ती पळय त्रासान आसा तांकां तुका पावपाचो तुका अधिकार ना. तुमी फकत इलेक्शनाकूच निवडून येवपाक आनी मागीर लोकांक कापेट्स खंय भायर उडोवपाक. जे पळय लोकल ऑथॉरिटीज आहा तेणींनी इमिजिएट एक्शन घेवन हे बंद उडोवंक जाय आसलें न्हू लोकांक हो रस्त्यार हाडपाक. आनी आयज आमचे व्हडले फेस्ताच्या दिसा तुमी लोकांक हांगा स्वतावपाक येयल्यात. तुमी फाल्यां जर आनीक परत येयत जाल्यार म्हाका दिसता लोकांनी आतां शेण मारपाचें ह्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हस आहा पळय तांचे. देव बरें. क्लोथिल्दा ब्रेगॅन्झा पार्किंग चालू आसा. कोण तेचे कलेक्शन कोण कलेक्ट करता तें आमकां खबर ना. आमकां जाय हेचेर चवकशी जालेली, इन्क्वायरी जालेली. हे कोणाचें बाट, कोण पार्किंगाची फीज घेता, कोणाक त्यो फीज वयता तेंय आमकां कळोंक जाय. कित्याक एज पर द बजेट आमी पळय तें डिस्कस केलां ग्रामसभान ते हे पार्किंगाचें कांयच ना. सो हे पयशे कोणाक वयता आनी कोण गिरेस्त जाता लोकांच्या घुस्तार हांगासर तें कळोंक जाय. सपनेश वांयगणकर फ्रॉम खोबरावडोनी. हांगा पळय हे डिस्ट्रक्शन चल्लां ते आतां सगळ्यांनी उलयलां, सो म्हाका चड उलोवपाचें ना. कितें चल्लां तें तेंच्यांनी स्टॉप करूंक जाय. इलेक्शनाक थोडे दीस उरला, तुमकां परत जिखून येवंक जाय, मारता तुमकां वोट. पूण हें कितें चल्लां तें तुमी मातशें बंद करा आनी हो डिस्ट्रक्शन हांगासर कंप्लीट स्टॉप जावपूच जाय आमकां. तितकें मॅसेज. बाब प्रेम दिवकार आनी तेजी टीम म्हाका दिसता जे दिसा तेंच्यांनी ती बुनियाद घातल्या ते दिसाच्यान तेंचो झूज म्हणटा पळय लढो जो एनवायरमेंटाक लागून आहा ती सदांच ह्या कामाक सामकी बिजी आसता. जेन्ना प्रेमाक फोन मारता प्रेम म्हणटा आपूण सियादेवान आहा जावं खंयच्या कोर्टान आहा,
आमकां सगळ्यांक तांकां सपोर्ट करपाची गरज आसा असलें जेन्ना कितें येता. जेन्ना आमचो बाब वॉल्टर तेणी व्हिडिओ घातलो तेन्ना सगळ्या लोकांक कळ्ळें की हांगा बीच वेजिटेशन कातरूंक कितें तरी डेव्हलपमेंट येवपाचें आहा म्हणून. म्हाका दिसता सायंटिफिकली बीच वेजिटेशन हें म्हत्वाचें. थोडेशें उरलां, म्हाका दिसता कालांगूट ऑलमोस्ट ऑल द बीच वेजिटेशन इज गॉन एंड इट इज अ कॉन्क्रीट जंगल. मागता जर तर हांगा कसलें जर परमिशन दिलां ते इमिजिएट रिवोक करपाचें. कित्याक जेन्ना आमी मिटिंगेक वयता, हांव एक पंचायत मेंबर, तेन्ना तरी कांय येवंक ना. आवट ऑफ द मिटींग जर तेंच्यांनी दिलां जाल्यार मागता तेंचे कडेन सगळ्यांक रिवोक करूंक आनी जें कितें जी नाश चल्ला तो बंद करपाक. म्हाका दिसता हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता हें फक्त एक चालू जाल्लेलें आसा. लोकांनी हेजेर दखल घेवपाची गरज आसा. कित्याक अशेंच जर चल्लें जाल्यार आमी जे सगळ्यांनी एक नारो दिलो पयलीं की आमचें दायज आमकां राखूंक जाय, तें दायज उरचें ना. आमकां फक्त आमच्या भुरग्यांक फुडें जी पिढी येतली तांकां हिस्ट्री सांगची पडटली की हांगा बीच वेजिटेशन जावं लिंगोड म्हणटा पळय तो आसलो म्हणून. इतलेंच सांगून जे कोणी इनवॉल्ड आहा पळय तांकां एकूच सांगूंक सोदता की जर तर अशें चालूच उरलें जाल्यार कोळंगूटचो लोक सोडचो ना तुमकां, लोक पेटोवन उठतलो. देव बरें करूं. चेअरपर्सन ऑफ बायोडायवर्सिटी कालांगूट. आज हांगा येवन खऱ्यांनीच एकदम दूख भोगता. हे आतां हे सगळें पळोवन हांगा हे पळय लिंगोड कातरला, ती झील म्हणटा न्हू आमी, ते एक प्रोटेक्टेड श्राब आहा अंडर द बायोडायवर्सिटी एक्ट. आनी ही जी श्राब आसा हो ते मातयेक घट धरता. आनी हे सँड ड्यून्स पळय तुमकां दिसता ते वयर जाल्लेले आसा सगळे कातरून उडयला तेणें. ते प्रोटेक्ट करता आनी हे एकदम इल्लिगल काम केलां कोणें हे. आनी आमी कितें करता आतां CCFान तर कंप्लेन केल्लें आसा फ्रॉम द बायोडायवर्सिटी ऑल्सो. वी वील ऑल्सो विल बी लॉजिंग कंप्लेन ऑन दीस वीथ द बायोडायवर्सिटी बोर्ड. आनी हाचेर मागता कोणें हें केलां वय तेजेर एकदम स्ट्रॉंग एक्शन घेवचें म्हणून. थँक्यू. दर्याद वेळ हा न्हू, ही आमी राखिना जाल्यार आयज आवाज करना आमी, नॉयज करूंक जाय आमी. कित्याक आवाज करना न्हू जाल्यार कानार तेंचे शेतकाराचे पडचें ना. कित्याक कानार तेंचे बेड्डेपणां करता, बेलेपणां करता. ह्या टर्माक ह्या आमच्या MLAच्या टर्माकूच कितलेशेच डिस्ट्रक्शन आमी आडायली. आनी लोकांनी चिंतूंक जाता कितल्याक आमी कित्याक पिशे कशे बोव मारता, आडवता, समजूंक जाय शिकलेले लोक. हेंच प्रिजर्व करना आयज जाल्यार हे भुरग्यां वाल्यांक कांय मेळचें ना. आमचे कडेन पयशे जायते आसत. ही रेंव दर्यादेग आमची ब्युटिफूल प्लेस समज ना जाल्यार ट्युरिजम आसचें ना, आमकां बिजनस मेळचें ना, मागीर रडटले. रडोन खूब तेजे पयलीं खूब पाड जाल्लें आसतलें आनी रिकवर करपाक मागीर व्हेरी डिफिकल्ट. आहा तितून सांबाळुया. मागता ह्या सरकारानूय कान उक्ते करचे, दोळे उक्ते करचे. आनी हे कोणी सांगता तांकां कान बुलयता तेंचें आयकोनाका. कित्याक हे बिल्डर लॉबीन तेंचें कांयच कॉमन मनशा भाशेन न्हू, तेंचे बिजनस पयशां वयले. तांकां सगळे कायदे खबर आहा तरी तो ह्या तेचेर येवन आपणाची प्रॉपर्टी डेवलप करपाक गेलो तो. ताका खबर आहा हांगार बीच आहा, हांगार डिस्ट्रक्शन चालू करूंक जायना. कित्याक सडनली सुनामी जालें आनी कितें जालें. आतां क्लायमेट इतलें चेंज जाल्लें आहा. एवरी इयर एवरी मंथ पावस येता. सडनली आमकां सुनामी येयली जाल्यार आमी काबार. मागीर आनी उपाय ना, ट्युरिजमूय ना आनी आमीय ना. बिफोर दॅट आमी दोळे उक्ते करून आनी आहा तितून सांगात दिवंक जाय आनी खंय कितें जाता आवाज करात आमी तांकां तेंको दितले. हांगासर आहा मातयेचे. आमी हांव 5th जनरेशन हांगासर रावता, तरी तेणें आमकां अजुनूय सेटल करूंक ना. वयर सँड ड्यू आनी पळय झाडां आहा ती आमचे पोन्ने घर मातयेचे प्रोटेक्ट करताले. तो काल हेंच्यांनी 40 जाण भुरगे हाडून लेबर हाडून कातरून उडयले. तेन्ना आमी मागीर एक्शन घेवपाक कॉन्स केलो. अजून पासून आमकां सेटल करूंक ना म्हणल्यार तो हे कातरून उडोवचो. आनी आमची मातयेची घरां वाऱ्यान उबोवन येतली.